जे 4 जण मेंबर असले पारोडा पंचायत त्यांनी खंय तरी नॉन कॉन्फिडन्स मोशनाचे एक निवेदन दिल्लें सालसेत आनी सेक्रेटरी आयज खंय तरी तेजेर वोटींग जाल्लें आसा आनी तुमी 4 जण आसा त्यांनी तो प्रस्ताव पास जाल्लो आसा। एक्झॅक्टली आतां ती बॉडी तुमी जो पयलींचो सरपंच आशिल्लो तेंचे अगेन्स्ट केला, आतां तुमी कोणाक सपोर्ट करतात? आमी आतां सरपंच म्हणून राजेश्रीक करतले आनी डेप्टी सरपंच नाताल आमगे आसता। आमी जे आज वोटिंगाची आशिल्लें तें आज कंप्लीट जालां। आतां बिडिओंतल्यान प्रिसायडींग ऑफिसर आयिल्लो, ताचे मुखार बसून सगळी प्रोसिजर साम बसून क्लियर केलो सगळें बरोवन आनीक आतां हें करून आमी आतां भायर सरले। आतां पयलीं आशिल्ली ती युरी सपोर्टेड पंचायत आशिल्ली, आतां तुमी चेंज केली ती कोणाक सपोर्ट करता? हय, आमी पंचायतीक लोकांनी आमकां निवडून दिल्लें, खंयची ह्या पार्टी त्या पार्टी म्हण न्ही, लोकांनी काम करपा लागून दिल्लें। सांगपा लज दिसता की ही पयलीं बॉडी आशिल्ली तांणी भर ग्रामसभेक सांगिल्लें की आमगे डेव्हलपमेंट 3 वर्सां झिरो म्हण। वत ते लोक आमकां शीत करपा लागले डेव्हलपमेंट झिरो म्हण, ताका सुद्दां आयकुपाक बरें दिसलें ना। तें म्हणपालें आमी हें करया आनी कितें जाल्यार करून दाखोवया म्हण पंचायतीक, कित्याक हांव पंचायतीक पयलीं आशिल्लो, आतां 30 वर्सां जालीं म्हाका, जाल्यार कितें जाल्यार करून दाखोवया म्हळ्यार आमी म्हणलें तूं मुखार सरता जाल्यार आमी आहा तुजे बरोबर, चलया करया कितें पूण करया म्हण। आनी त्या खातीर आमी वोट ऑफ नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें तांचेर आनी तांकां हें केलें देंवयलें। आमकां कोणाचें कसलें वायटपण ना। आमी फर्स्ट दीस जेन्ना कोणूय ती सरपंच जालें तेन्ना सुद्दां आमी सांगलां सगळें आमी आमगे कितें पर्सनल कितें आहा तें आमी भायर दवरपा भायर म्हण, जेन्ना आमी पंचायतीक बसतात तेन्ना सगळें एकठांय जावया आनी करया म्हण। ह्या लोकांनी आमकां कॉन्फिडन्साक घेवंक ना। आतां तुमी नॉन कॉन्फिडन्स मोशन वोट केलें आनी तुमी 4 जण आसा, 4 जाणां भितर तुमी आतां सरपंच जावपाचे। 7 जाणां भितर 4 जाणां तुमी अगेन्स्ट केले फाटले सरपंच। तुमी सरपंच तुमी गेले फुकाले कशें चिंतलें तुमी? मुखाल्लें म्हणल्यार अशें जी कामां आमच्यान जातात ती आमी करतलीं सगळीं एकामेका विश्वासान घेवन। आतां कितें पंचायतीन पारोडा पंचायतीन कितें कामां पेंडींग आसा जे फाटले सरपंचान करून आनी तुमी तेका लागून तेजे अगेन्स्ट वोट केलें? कामां करून एकूय काम ना म्हणून तेणी ग्रामसभेंतून झिरो म्हणून लोकांक डिक्लेर केलें। तें म्हाका वायट दिसलें, कित्याक झिरो म्हण सांगप म्हणल्यार एक लज अशी न्हू।